नमस्कार टी टाइम बुलेटिनान येवकार हांव संजना अंजुनकर सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो। फटवणूक प्रकरणात पूजा नायकाक तात्पुरती थाकाय 20,000 रुपयांच्या वैयक्तीक बॉन्डाचेर सत्र न्यायालयाकडल्यान सशर्त जामीन मंजूर। गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हांका उत्कृष्ट संपादक पुरस्कार जाहीर। राज्य पावंड्यावेले पत्रकारिता पुरस्कार जाहीर। पंचावनावे आंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सवा खातीर तयारी सुरू। 20 ते 28 नोव्हेंबराक जातलो फिल्म महोत्सव। अंदू वर्साची इफ्फीची सजावट 99% पर्यावरण पूरक। डेकोरेटर सिद्धेश देसाईची माहिती। कुंकळे आयडीसी फाटल्यान आता एनआयटी करता कुंकळेचो वाठार प्रदूषित। एनआयटीचेर करची खर कारवाय थळाव्याची मागणी। जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून जीव दिल्ल्या प्रथमेशाचो व्हिडिओ आयला सामकार। मोगिका प्रीती चव्हाण तिची भयण तनिष्का आनी भाव आकाश चव्हाणाक धरलो जापसालदार। आपल्या आवय बापायची मागल्या माफी। सुट्टा सुटना दूधसागर पर्यटन हंगामाचे कोफुसांव पर्यटन हंगामाक कळाव जावपाक आमदार आनी जीटीडीसीचो अध्यक्ष गणेश गांवकारूच जापसालदार। सावड्डे भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसायचो आरोप। आता खबरो विस्तारांत। फटवणुकीच्या प्रकरणात मादोळ पुलिशेन अटक केल्ल्या पूजा नायकाक 20,000 रुपयांच्या बॉन्डाचेर आनी हेर अटींचेर फोंडेच्या प्रथम सत्र न्यायालयान जामीन मंजूर केलो। कुंकळे आयडीसी फाटल्यान आता एनआयटी कुंकळेचो वाठार प्रदूषित करता। एनआयटींतल्यान सिवेजीचे गाणयारे उदक सोडिल्ल्यान सोरभोंवतणचो वाठार दूषित जाला। तशेंच ह्या गाणयाऱ्या उदकाक लागून रोगराय पातळपाची भिरांतूय न्हयकारूं येना। हे विशीं चवकशी करून एनआयटीचेर खर कारवायची मागणी कुंकळेच्या थळाव्यांनी केल्या। आता म्हाका दूख भोगता सांगपाक, म्हाका जायती कंप्लेन पावले हिंगाची सराउंडिंग लोकांनी की तेमचे वेस्ट मॅनेजमेंट आनी सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट ते माल फंक्शन जाता, म्हळ्यार ते सारकी ते चलयनाय। हेजो रिजल्ट कितें जाता, फाटली म्हयन्यांनी कंप्लेन लागून कोल्ले लोकांनी कॅन्टिनांतली वेस्ट थिंगा ते न्हंयचेर व्हरून उडयताय न्हंय। आनीक आतां थिंग भितर तेमी आमगे आयडीसी आहा ते भाशेन फोंडार मारले आनी ते सॉल सिवरेज वॉटर ते फोंड्यान सुटाय। सो सांगपा म्हळ्यार ही बरी एक वायट गोश्ट जावना, कित्याक आमगेले हिंगा कुंकळे 2 न्हंय स्टार्ट जाताय एनआयटी आहा थिंगा। आनी जेन्ना हे सिवरेज ट्रिटमेंट जायना आसलें उदक वेस्ट वॉटर ग्राउंडाक गेले म्हणटरीच ते न्हंयक वयतले। सेकंडली ही प्लेस आतां मॉस्किटो ब्रिडींग जाला। मॉस्किटो ब्रिडींग जावप म्हळ्यार आमकां सगळ्यांक खबर आहा थिंगा जायत भाशेन दुयेंस जातले। ती दुयेंसां आमगेले सराउंडिंग वॉर्डांकूय जावपा नाय। थिंग भितर स्टुडंट आहाय तेमची सेफ्टी एंड सिक्युरिटी इज एट क्वेश्चन। सांग म्हणल्यार तुका आमकां व्हडली दूख भोगता एनआयटीक। जेन्ना एनआयटी येत पळोवन आमचे सगळे कुंकळकार खुशाल जाले, हॅपी जाले। इतून हॅपी जाले की आमकां जॉब मेळटा म्हणून। चोवपाक गेल्यार आतां तुका एनआयटीक आमचे थंय कोण एक भुरगो ना। कित्याक आमगे भुरगो शिकलो नाय, व्हडले ग्रॅज्युएशन करून बसून आहाय, जॉब ना, घराक बापाट बोता आवय बापूय कितें करचें, काम ना, दोन ना, हुंय गेल्यार काम ना, बोलत्यांक कोण बोताय। जाल्यार आतां तूं म्हाका सांग ती एनआयटी लुगार दिलोलो कोमिदादीन दिलोलो। कोमिदाद म्हणटकूच आमी समजलें आमगे भुरग्यांक पयलीं जॉब मेळटा म्हणून, पूण ना जालो ना ते आतां हे जालोलें ना। हांव म्हणटा हेच्या मुखार कितें हे सगळें सकला पडलो आहा। कित्याक लागून कारण ते वयले गांठी बिटी हाडून बोले गोंयकारांक जॉब दिलो ना। गोंय कुंकळकारां सोडून दुसऱ्या जॉब दिवं जाता जायना। तोरी हाफ ना 25% पूण गोंयकारांक जावपा जाय आसलें, बाकी 70% तुमी घे। सेकंडली म्हळ्यार तूं वचून मेदायचे भितर वचून चोय सेवक सगळे इतले मॅश चालू आहा। तेंगे प्लांट आहा, प्लांट आहा तो कित्याक दोना, तो आख्खे मॅश जावन आसा। तो दोनी कडेन उदक हांव त्या सेवक आहा ते हे दोनी तळ्या वता कुंकळ्या ते दोनी आहाय ते बाद ते उदक वता जाल्यार हे कितें
फाटल्या शुक्रारा पुलीस कॉन्स्टेबल प्रथमेश गावडे ह्या तरणाट्यान जुवारी पुलावेल्यान उडी मारून जीव दिल्लो. प्रथमेशान कित्याक लागून जीव दिलो इतल्या टोकाचे पावल ताणें कित्याक लागून उखल्ले, ताचेर कसलो दबाव आशिल्लो हे आनी जायते प्रश्न उप्राशिल्ले. ह्याच बोवाळांत आतां प्रथमेश गावडेचो एक व्हिडिओ सामकार आयला. ह्या व्हिडिओन आपणें कित्याक लागून जीव दिला तें तो सांगता. पळयात. प्रथमेशाचो खंय प्रिती चव्हाण हे चलयेचेर मोग आशिल्लो. फाटल्या कांय दिसांच्यान तांच्या मदीं कसल्या तरी विशया वेल्यान कोफुसांव सुरू आशिल्ले. ह्याच बोवाळांत प्रथमेशान जुवारी न्हंयत उडी मारून आपली जीण सोंपयली. ताणें व्हिडिओत सांगिल्ले प्रमाण प्रिती चव्हाणाची भयण तनिष्का चव्हाण आनी ताचो भाव आकाश चव्हाण खंय ताका फोन करून मानसीक त्रास दिताली. तशेंच आकाश खंय ताका मारपाची धमकी दितालो. आपल्या मरणाक हीच तिगाय जाणां कारणीभूत आसात अशेंय तो व्हिडिओन सांगता. तशेंच निमाणे कडेन ताणें आपल्या आवय बापायची माफी मागल्या. पळयात. हांव प्रथमेश गावडे हांव मनांतल्यान म्हज्या कडेन माफी मागता की हांवें तेंचे खातीर केलें तें खूब वायट केलें. हांव हो सुसायड करपाचें कारण फक्त म्हणटा तें LPC प्रिती चव्हाण बँड नंबर 9199 तनिष्का चव्हाण LPC 9218 आणि तेजो तनिष्काचो भाव आकाश चव्हाण तनिष्का चव्हाण हे म्हाका रातचे कॉल करून धमकी दिताले, तुका मारता मागीर अशें करता तशें करता रातचे सदांच आनी टॉर्चर करताले, म्हाका मेंटली टॉर्चर करताली. म्हणजे प्रिती ही म्हाजी गर्लफ्रेंड, आमची फर्स्ट टायम जाल्ली. आमची काही दीस पयलीं दोन झगडी तर चलताली, ताका लागून आमी ते खूब सॉल्व करपाचे ट्राय केले, बट तेणी ते आयकले ना. आनी ते म्हाका आयज तेणी म्हाका विचारले तुका तुजी फॅमिली जाय काय ना हो विचारपाचो प्रश्न हेका लागून, कित्याक तेजी फॅमिली रेडी नासली आमच्या लव मॅरेजी खातीर, बट म्हाजी रेडी आसली. पण हांवें तेका समजयलें म्हाका दोनी जाय, बिकॉज तुजी रेडी ना, तूं घर तुका आमचेर येयला तर तुजी रेडी ना. बट ते म्हाका फोर्सफुली करपाक सांगपाक तूं एक चूज कर. हांवें सांगलें तशी जावची ना म्हणून. सो तशी जावची ना म्हणून सांगलें. म्हणून आयज तेणी कॉल मागीर घरा वयतना कॉल करून सांगलें तूं मर म्हणून. आनी म्हाका खूब मेंटली टॉर्चर करताले. तशेंच LPC तनिष्का चव्हाण तेज्या भावान एक दीस रातचो कॉल करून खूब कॉल केले तितूच्या मोबायलान म्हाका गाळी मारपाक लागलो. हांवें विचारलें तूं कित्याक मारता काय वयल्यान तनिष्का चव्हाण सांगता आपूण तिचेरूच फायल करतले म्हणून. तनिष्का चव्हाण, प्रिती चव्हाण, आकाश चव्हाण हेणी खूब म्हाका मेंटली टॉर्चर केल्लें आसा. ताका लागून आयज जी सुसायड करता ते म्हाज्या गोंयच्या भावानो भयणीनो म्हाका न्याय दिवचो हीच तुमचे कडेन अपेक्षा. आनी मम्मा डॅडी परत एकदा सॉरी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. दूधसागर पर्यटन हंगामाचे कोफुसांव अजूनय सुटना. दूधसागर पर्यटन हंगामाक कळाव जावपाक थळावो आमदार आनी GTDCचो अध्यक्ष गणेश गांवकारूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोप सावड्डे भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसाय हांणी केलो. विलासाच्या आरोपांक लागून सावड्डे मतदारसंघांतल्या भाजपाचो अंतर्गत वाद भायर सरला. गोंयांत पर्यटन हंगामाक सुरवात जाल्या, पूण देश विदेशांतल्या पर्यटकांचे आकर्षण आशिल्ल्या दूधसागर पर्यटन हंगामाक मात सुरवात जावंक नाशिल्ली. दूधसागरावेलो GTDCचो कावंटर तशेंच वेबसायट हे ताचे फाटली दोन मुख्य कारणां आसात. आता ह्याच मुद्द्यावेल्यान सावड्डे भाजप मंडळ अध्यक्ष विलास देसायान थळावो आमदार तशेंच आमदार आनी GTDCचो अध्यक्ष गणेश गांवकाराचेर फोग काडलो. दूधसागर पर्यटन हंगामाक कळाव जावपाक गणेश गांवकारूच जापसालदार आशिल्ल्याचो आरोपूय ताणें केला. 2 तारखे हो सीझन चालू जावपाचो. प्रत्येक ओनरांनी आपल्याली भांगर घाणा दवरला. कॉपर म्हणटा तातूं कडल्यान पयशे काडल्या आनी 50 ते 60 हजार खर्च करून जीप रेडी करून दवरल्या, कारण 2 तारखेक ते चालू जातले म्हणून. आतां ह्यांची बोवळां म्हणजे ह्यांची टसलां भितर बारीक जे समाजाचे लोक आसात त्यांची मरणकाळ जाला. आतां 8 तारीख कितली 1 म्हयनो जालो अजून स्टार्ट जायना. ते उठले सुटले सरकार करता, CM करता, तें बरोबर न्ही. हातूंत CMाचो कांयच रोल ना. अरे सावड्डे मतदारसंघाचो इशू आमदार आसा मरे, आमदारान आनी आमी सॉल्व करपाक जाय न्ही रे. तो परत जर तुमी CM करपाक लागले जाल्यार कशें येता. आमदार कोणाचो? आमदार तुमचोच. आमदार आमचोच. हांव तेच प्रेसिडेंट म्हणटा GTDCचो तो चेअरमॅन. सो GTDCन तो कॉन्ट्रॅक्ट कसो काडला तेंचे कडेन विचारून काडला काय कितें तें ताणी करपा न्ही. तें आमी कशें इनवॉल्व जातले.
तूं सांग म्हाका तुमी पयलीं सगळे ते कॉन्ट्रॅक्ट सायन मारता टेंडर काडटा सगळें करता आनी मागीर तुमी आमकां इन्वॉल्व करता मागीर सीएम म्हणटा मागीर मंडळ अध्यक्ष म्हणटा मागीर आनी सरकार म्हणटा हें कितें पण हे कशें आमदारूच म्हणटा सगळेच केला हे सगळे सीएमनूच केला म्हणून आमदार सीएमानूच केलो म्हणटा पूण सीएमाचो तातूंत भितर कांयच रोल ना तूं आमदाराचो रोल म्हणटा EDDC चेअरमॅन कोण गणेश गांवकर ताजो रोल आसा ताणें करपाक जाय तें आमदार सीएम कितें करतलो सीएम चेअरमॅन GTDCचो ब्लॉक प्रेसिडेंट जावन तूं डायरेक्टली ताका ब्लेम करता हांव ब्लेम करिना मग तूं आमी कितें म्हणटा? आज 26 दीस जाले आज बसून तो रिजॉल्व जालो ना आमदारान तो रिजॉल्व करपाक जाय आमी ताका फूल सपोर्ट केला आमी जे 10 जे विनय तेंडुलकर आसलो बालाजी गांवकर आमी सगळी एक रमाकांत गांवकर आसलो मागीर तो संजय नायक सगळे करून आमी 10 जाणांनी ताका सांगलें की बाबा तांकां जाय तशी करुया म्हणून आनी त्या दिसा ताणें सांगलें चल तांकां जाय जाल्यार आपुणूय रेडी आसा म्हणून पूण आजुनूय तांचो रिजॉल्व जालो ना ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. संसोडो सामका प्रस्तावित केल्ल्या पुलीस स्टेशनाक राय वाठारांतल्या थळाव्यांनी मंगळारा एकठांय येवन निशेध केलो. हाका लागून आतां मेरेन 126 झाडां कापल्यात तशेंच आनीकूय कापतले अशें थळावे सांगतात. सरकारान पर्यावरणाचो नाश केला तशेंच ह्या जमनीचें अतिक्रमण करपाचो सरकारान हो तिसरे खेपे यत्न केला अशें थळाव्यांचें म्हणणें. कांय वर्सां फाटीं ह्या जमनीर सरकारान कोयर प्रकल्प उबारपाचो यत्न केलो ताका आमी एकठांय येवन विरोध करून जमीन वाटायल्ली अशें थळाव्यांनी सांगलें. देखून संसोडो सामका प्रस्तावित पुलीस स्टेशना विशीं थळाव्यांनी हुस्को उक्तायलो. For years जाली ह्या जाग्याचेर ह्या खेरीत जाग्याचेर आक्रमण अटॅक्स करीत आसात. 30 वर्सां मात जाली आमी उबे आमचे दूख दाखयत आसात. पयलो आक्रमण ह्या हाटीन गार्बेज त्या हाटीन ह्या हाटीन घालूंक सोदूंक लागलो लोक जागो जालो. दुसरे सुवातेर एक सर्वीस स्टेशन घालूंक सोदूंक लागल्या थोड्या वर्सां उपरांत. आनी तिसरे म्हणल्यार उगडास आसात ते आतां पुलीस स्टेशन. आनी ह्या फुडें भितरल्यान कितले जागे केल्ले आसात विकलेले आसात खबर ना. कितले रस्ते केल्यात खबर ना. पूण एक कोरे जेन्ना पार्टिसिपेशन करून रिजनल प्लॅन दिलो तेन्ना आमी हेल्प घेवन जे आर्किटेक्टांनी झोनींग बोनींग केलो आसलो त्या प्रमाणे आनी आमचे गांवची रियालिटी चोवून आमी तेजेर मांडलोले. पूण तरी पूण सरकारान हें दाखयलो प्लान पासून आहा सेटलमेंट एरिया म्हणून पयलींच तयारी आक्रमण जावपाक. आमी दोगां पोट भरताले काम करून पोट भरताले आनी हे कळनासतना देव जातून कोताय मिनिस्टर आहाय ते आयकना. 60 दिनांनी तातून कचरो घालून केलो तेदो मार खायला तकला कळ कचरो घालना कांय नाका गोंया आनी घरां पिड्या जाता तें बंद उरलेलें आनी आतां हें कळनासतना शेजाऱ्यांनी फिल्म. So Maina Kulturi has no place. They were functioning from wherever. Where is the foresight of our planners? All the top bosses. You are traumatizing people who. आता हे tenants आसा ते शेतकामती लोक ते शेतान वचून गॅझेट वाचता काय. तुम्ही हळू क्लॅन्डस्टीन मेथड्स यूज करून जमीन हडप करली. ओके बाना तुम्ही स्टेशन बाना. आय एम नॉट अगेन्स्ट any development that is required for the society. But इतली झाडां कापणी जाता हो दोंगर कापता. This is unscientific. It is not going to support anybody. ते पुलीस क्वार्टरान येयला तेय बी वयतले वायरनाड सारखे because they have built in a wrong place. तुम्ही एक्सपर्टान सगळे तुमकां तुमचे कडेन एक्सपर्ट सवलती आसा. आज दोंगर आशिल्लो दुसरे दीस जोनींग जाता तो दोंगर न्हय म्हणटा. गोंयभर असले हडप जमीन हडप करपाचें चल्ला. ओके जमीन हडप करता तुम्ही ही झाडां शहरांत कित्याक माताय 200-250 झाडां फॉरेस्टा कडेन जाग ना कॉम्पेन्सेटरी अफॉरेस्टेशन करपाक. म्हणजे एक झाड मारले जाल्यार 3 झाडां रोवपा लागून तुमकां जाग ना. तुम्ही उत्तर प्रदेशा महाराष्ट्रा झाड रोयतले आनी हिंग गोंयकार उलपण मोरो कायलीन सारखे बाजूनी ताल्या भाशेन म्हणटरी आतां आमच्या गोंयचें सरकार कॅनिबल जाला मनशां खावपाचो जाला काय कितें. आनी थिंगा टेनंट आसल्यार तांकां सांगपाक जाय तेंची सहमती तांकां एक्सप्लेन करून बरे भाशेन हराय मरे तुमी. तुमकां येदेशें पुलीस स्टेशन घालपाक इतले हजारांनी स्क्वेअर मिटर कित्याक जाय.
What is the need and what is the quantum of grabbing? This is land grab. People, our government and these so-called police are always sent to intimidate and beat up people. Whether it is Lodha, Adani, coal, whatever, whenever people are wanting to live peacefully in their land, police धाडटाय. कित्याकू? आमी टेररिस्टू? कितके नेलय? दोन हात आनी एक तोंड स्वच्छ. गोंय राज्याचे नेतृत्व सांबाळपी मुख्यमंत्री राष्ट्रीय पावण्यार झळकतले अशें उलोवप राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय हांणी केलां. साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूटच्या पद्मिनी स्मृती ह्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्या वेळार ते उलयताले. गोंयांत फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथीची हॉस्पिटलां सुरू करपाची मोख दवरल्या अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान उलोवप केलें. ह्या उक्तावण सुवाळ्याक केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, दिवचलचे आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेन शेट आनी हेर मानेस हाजीर आशिल्ले. Sai Nursing Institution, its new building is inaugurated. I don't want to take much time for my speech, but as far as our country is concerned, in every field we take, every field we are fast progressing. A Manohar, a very pleasant Sayam Sandhya in Sanskrit language, because now when we first met our Chief Minister, I told publicly that one day, now of course a good administrator, Chief Minister in India, but tomorrow I'm sure that he will be a national leader leading our country. I told him once. खरे म्हटल्यार आज मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि परत आसा तसो होस्ट म्हणूनय डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या दोन भावनेंतल्यान उलयता आसतना खरोखरूच म्हणजे मनाक एक आनंद जाता. आणि जे काम सुरवात केलें तें काम आज फळां रोवपाक येयला आसतना खूब खोसूय भोगता. हांच्या सगळ्यांच्या स्मरणांतल्यान सातत्यात ह्या समाजा खातीर कितें तरी करीत रावप ही भावना आमदार जालो म्हणून न्ही, तर जवळपास ह्या पळयता की 1994 नांवांतल्यान जो साई स्पोर्ट्स क्लब एंड एसोसिएशन सुरवात जाली, तातूंतल्यान साई लायफ केअर, ताज्या उपरांत साई नर्सिंग इन्स्टिट्यूट, साई पॅरामेडिकल इन्स्टिट्यूट आणि ताज्या उपरांत जीश, गोवा फिजिओथेरपी अशी डिफरंट इन्स्टिट्यूट आमी सुरू करपाक शकले. हॉस्पिटल, नॅचरोपॅथी हॉस्पिटल्स जी आयज गोंयांत फूल फ्लेज हॉस्पिटल्स ना, ही दोनूय हॉस्पिटल्सूय बी आमकां गोंयांत सुरू करपाक जाय. आज आमी डे टू डे पळयता की गोंयांत फिजिओथेरपीची वाडटी मागणी ही जर पळयत जाल्यार ती बी आमकां फिजिओथेरपी आनी नॅचरोपॅथी हेची दोनूय फूल फ्लेज हॉस्पिटल सुरू करपाक जाय. आणि ती बी येता त्या काळात आमची पुराय SNI टीम ही पुराय ही सुरू करतली. गोंय राज्य पावण्यावेले पत्रकारिता पुरस्कार मंगळारात जाहीर जाले. गोमंतकाचे संपादक संचालक राजू नाईक हांकां उत्कृश्ट संपादक पुरस्कार फावो जाला. समता आणि बंधुतेची जीवन प्रतीके ह्या संपादकीय लिखाणा खातीर तांकां हो पुरस्कार फावो जाला. कोलवाळी 2 फुलकारां मदीं जाल्ल्या झगड्यांत आरोपी देवानंद माली हाका सशर्त जामीन दिला. 26 ऑक्टोबराक कोलवाळे जंग बहादूर आनी देवानंद माली हांचे मदीं मारामारी जाल्ली. जंग बहादुरान सुरी काडल्या उपरांत दोगांय मदीं जाल्ल्या झगड्यांत दोगूय फुलकार जखमी जाल्ले. देवानंदाची भलायकी बरी नाशिल्ल्यान जंग बहादूर हाचेर आजून कागाळ नोंद जाल्ली ना. देवानंदाची भलायकी बरी जाल्या उपरांत जंग बहादुराचेर FIR करतले अशें देवानंदाच्या वकिलान सांगलें. कोलवाळे जंक्शनाचेर थंय फुलां विकतालो, थंय हो जो विक्टीम आसा जंग बहादूर पळय थंय आपूण येवन विकूंक लागलो आनी सांगलेले आसतना तो जागो सोडिना जालो. सो तेचे बिझनस म्हाज्या क्लायंटाचो इफेक्ट जावंक लागलो. त्या खातीर तेणें खूब तरेन ताका समजावपाचे प्रयत्न केले. समजायता म्हणून तेणें ताका इन्स्टिगेट केलो. वाण काडून दाखयली कितें जाली दिसता त्या दिसा 26 तारखेर तेंच्यान तोंडाक तोंड जालें आनी दोगांय भितर हातापायी जाली. माझ्या क्लायंटान म्हाका फुडें सांगला की हातापायी जाली तेन्ना तेणें एकामेकाक मारतना तेणें सुरी काडली म्हणून. कोणे? जंग बहादुरान. आनी जंग बहादुरान सुरी काडली आनी ते एकामेका कडेन लड्डा मुड्डी स्कफल जालो. त्या स्कफलान दोनूय पार्टींक सुरी लागली आनी दोनूय पार्टी इंजरीज जाल्यो दोनूय पार्टी. सो
कोणे कोणाक मारलो ना अशें सद्याक तरी काय दिसना क्लायंटाच्या म्हाज्या म्हणण्या प्रमाणे. तांकां ती स्कफल जाली आनी दोगांयकूय इंजरी जाली. क्लायंट म्हाका म्हणटा समज जर आपणे तेचेर अटॅक केलो जाल्यार आपल्याक इंजरी कशी जातली आसली काय म्हणटा. आनी आमचो कंप्लेन विक्टिमूय अजून म्हाजो क्लायंटूय कंप्लेन फायल करूंक अजून पावूंक ना, कित्याक तो एडमीट जाला आनी ऑपरेशन जालें तेचें. कळ्ळें न्ही. आमी कितें केलें इमिजिएटली तेका आयज डिस्चार्ज दिवपाचो आहा. तो मातसो बरो जालो तसो तेजे कडल्यान इन्स्ट्रक्शन घेवन एज पर हिज इन्स्ट्रक्शन एंटिसिपेटरी बेल फायल केली. एंटिसिपेटरी बेल फायल केल्ले उपरांत ऑनरेबल प्रिन्सिपल डिस्ट्रिक्ट जजान आमकां इंटरीम रिलीफ दिल्या आनी नेक्स्ट डेट दिल्या 8 नोव्हेंबर 2024 आनी आमकां इंटरीम रिलीफ दिल्या. तेका अरेस्ट करूं नाका म्हणून. टी टायम बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श